मग छपा भयणीनो मिसच्या बलिदानाक भो मोगासो आणि आपुरबायचो स्वागत तुमकां मागता. हे मीस आम्ही देवाकार गां बलिदान जावन देवाचो उपकार पावण पवित्र इंद्राच्या नावे एक कुटुंब जावन माय मगान आता आमी आराम करूया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सम्याच्या जो क्रिस्ताचे कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. क्रिस्त दये म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आनी मोगाळ भुरग्यानो, जायते बडी आमी एकामेकां मेळटा आसतना आजिल्ली आमची वेस्टर्न सिस्टम जाल्या हाय हॅलो म्हणटा. थोड्यांनी मेसेज धाडटा आसतनाय हाय मागीर कांय ना, मागीर खंयी बाय. आमी क्रिस्तवांनी एकामेकां मेळटा आसतना आमचे थंय तो क्रिस्त आसा आनी तो आमचे थंय जियेत आसतना ह्या दिसांनी तुमी पळयतात प्रेज द लॉर्ड म्हणटात. भारी खुशी. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. थोडे म्हणटात प्रेज द लॉर्ड म्हळ्यार वो कॅरिस्मॅटीक जाला. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हर एकल्याचें गायन. कित्याक हगलग जावं जेजू क्रिस्ता आणि ते जावन आसा आमचे देव. त्या खातीर फ्रांसीस आसीस त्या वेळार त्या 12व्या शतमानांत तो कितें म्हणटालो, गुड मॉर्निंग गुड पीपल, म्हळ्यार बरो दीस बरी सकाळ बऱ्या मनशानो, म्हळ्यार सगळीं बरी ताका गुड मॉर्निंग गुड पीपल. आनी आमी सगळीं बरीं जाल्यार आमी एकामेकां पळयता आसतना आमचे थंय तसले उल्लेख येतात. नातल्यार हाय हालो मात्र. थोडे म्हाका जायत थोड्या धाकट्या भुरग्यांनी आनी बरा हाय म्हण घालता आसतना इतलो चिरता. म्हजी भुरगीं इस्कालान कोणूच घाली नातले हाय हालो म्हण. तें घालूंक ना, तांणी तशें करूंक ना. हांव म्हणटालो इफ यू वॉन्ट टू से गुड मॉर्निंग फादर, त्या प्रमाणे आमी आमच्या भुरग्यांक शिकय जाय. हे हाय बाय कल्चर येवन आज आमचे थंय कितलो नश्ट जाला आमी पळयता. कित्याक आमी भुरग्यांक शिकयना, आमी भुरग्यांक हे सांगून शिकयना, आमी भुरग्यांक प्रेज द लॉर्ड म्हणून शिकयना. ते आउटडेटेड म्हूण चिंता. आउटडेटेड न्ही तें, दीस इज इनडेटेड. हाय हॅलो आउटडेटेड. त्या देखून मोगाचें न्हू आमच्या जिवनांत आमी हें जियेल्या तर आमची भुरगीं आमी केल्ल्या बरी करतालीं आनी ते दळ आमचे थंय वर्त संतोश जातलो. 2 पॉझिटिव्ह काळजां लागीं येता आसतना थंय जायती सकत येताली. कित्याक आज आमचे थंय तसली सकत ना गे म्हळ्यार आमचे थंय नेगेटिव्हिजम. जायते जाण थंय नेगेटिविटी एकामेका उलयता आसतना नेगेटिव्ह आसलो ह्या पॉझिटिव्ह मनशाची सगळी सकत वोण काडटा. तें कशें वोण काडचें? सायकोलॉजी वचून पळया. पॉझिटिव्ह मनशाची सकत
धन वोण काडटा हांव कावन्सिलींग बसले जाल्यार हांव थोड्यांक इल्लें जोर करता 5 मिनटांनी म्हजी सगळी सकत वोण काडटा म्हाका इमिडियटली तकली सकयल वता आतां म्हणटा इतले नेगेटीव बरोवन कायला गायल्यात नेगेटीव बरोवन आयल्यार म्हणना आनी मुखार ती नेगेटीव काडून न्हू पॉझिटीव जाया आनी पॉझिटीव जावचें म्हळ्यार क्रिस्ताक मेळोंक क्रिस्त संगताल रावोंक क्रिस्त आमचे थंय जियोवचें जावन आसा पॉझिटीव एनर्जी आनी तें जावन आसा क्रिस्त येण्याच्या काळार आदवेंताचो काळ चवथो आयतार लागींच क्रिस्ताक आमी मेळोंक वेता क्रिस्त आमचे सांगात सोडवण जावन जिवन आसा आनी असलें बरेंपण देव आमकां दिता आसतना सोडचें नाका मोगाचें न्हू देवाक लागीं सरया चड आनी चड मापान पॉझिटीव जावया नेगेटिविटी आसलें कितें उणेंपण आसा तें सगळें काडून उडय सोम्या म्हण आमी मागया मिसाच्या बलिदानांत बऱ्या तरान पात्र घेवंक आयती जाता आसतना आमची काळजां मनां जेजूक समर्पीत करया जेजू तुमचो आमचो होगलाप तुका महिमा तुका मान तुका प्रणाम तुका कित्याक तुजे विणे आमकां कितेंच ना सोम्या ह्या देखून आमी आमच्या पातकांची दुग्धन सांगता म्हणया हांव पातकी सर्वपदरा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव सरोन सांगता मनांचे तोंडांत सारून वायट आनी बरें सणून हांवें जायती पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासून भगवान सदांच हांव कारबरी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता लागीं विनंती करात म्हण प्रार्थना मागता सर्वपदता देव आमची काकूत करून आमची पातकां बगसोवन आमकां सुस्नाच्या छेवेताक फावो Amen. Somia kakutka. Somia kakutka. Krista kakutka. Krista kakutka. Somia kakutka. Somia kakutka. प्रार्थया सर आमच्या इराद्यापासून आमी मागया मोगाचें न्हू सर्वेस्परा तुज्या दुतान आमकां कळयलें देखून जेजो तुजो पूत मनीस जालो म्हूण आमी जाणा जाल्या ताच्या कश्ट आनी कसोरे पुना जिवनपण ज्या वैभवाक आमी पावच्या आमच्या काळजांनी तुजी कृपा घाल म्हूण आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजो क्रिस्त वरवीं तो कर देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याचेपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना Amen. सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतलें वाचप दावीद राय आपल्या रावडेरांत रावोंक लागलो आनी सर्वेस्परान ताका भोंवतणीच्या सर दुस्मनातावन विशेव दिलो तेन्ना रायान नातान प्रवाद्याक म्हळें पळय हांव देवदार रुकाडाच्या रावडेरांत जियेतां पूण देवाची सल्ल्या पेट एका तंबांत रावता नातनान रायाक जाप दिली वच आनी तुज्या मनांत आसा तें सगळें कर कित्याक सर्वेस्पर तुजें सवें आसा पूण ते रातीन सर्वेस्पराचें उतार नातनाक आयलें वच आनी म्हज्या सेवका दाविदाक सांग सर्वेस्पर अशें म्हणटा म्हाका रावोंक तूं एक घर बांदून सोदताय दरबाराचो सर्वेस्पर अशें म्हणटा तूं सरोवाच्या मैदानार बकऱ्यां फाटल्यान वेतलोय तेन्ना हांवें तुका म्हजे परजे इस्रायलाचो फुडारी करून थंयचो काडून हाडलो तूं गेलोय त्या सर जाग्यांनी हांव तुजे सवें आसलो आनी हांवें तुज्या सर दुस्मनाचो तुज्या दोळ्या मुखार नाश केलो पृथ्वेच्या महान पुरुशांच्या नांवा बरी हांव तुजें नांव प्रसिद्ध करतलो इस्रायल म्हजे परजेक हांव एक जागो दितलो हांव तिका थंय रोयतलो ती थंय वस्ती करतली आनी कोणूच तिका परतून त्रास दिवचो ना आदल्या काळार म्हणजे हांवें म्हजे परजे इस्रायलाचे न्यायकर्तांक नेमले त्या काळांत हांव कोटे मनीस तांकां त्रास दितले तशें फुडें केन्नाच ते दिवचे नात
तुज्या सर दुस्मानाक पयस करून हांव तुका विशेव दितलो. त्या भायर सरस्पर तुका एक घराणें बांदतलो म्हूण तो तुका आतां परगडटा. तुजे दीस बरोवन तूं तुज्या पुर्वजां सवें विशेव घेतलोय तेन्ना तुजे संततींतल्या तुजे कुडींतलो उत्पन्न जातल्या एकल्याक हांव तुज्या जाग्यार नेमतलो आनी ताची राजवाटकी तीर सांबाळटलो. हांव ताचो बापय जातलो आनी तो म्हजो पूत जातलो. तुजें घराणें आनी तुजें राज म्हजे मुखार सदांच तीर उरतलीं आनी तुजें शिवसन ससनाक तकतलें. देवाचें उतारें. देवाचे व्हड उपकार. तुझी दया सर्वेस्परा सदांकाळ गायनांनी वाकंतलो. तुझी दया सर्वेस्परा सदांकाळ गायनांनी वाकंतलो. तुझी दया सर्वेस्परा सदांकाळ वाकंतलो. संततीचे संततेक तुझे विश्वासीपण परगडतलो. तुजो मोग ससनाक बाळता तसो धीर केलाय म्हूण हांव जाणा. तुज्या विश्वासीपणाची बुन्याद सर्गार तुवें घालून दवरल्या. तुझी दया सर्वेस्परा सदांकाळ गायनांनी वाकंतलो. हांवें वेंचून काडलेल्या सोबें हांवें करार केला. दाविदाक म्हज्या सेवकाक हांवें सोपूत दिला. तुजी संतत ससनाक स्थापीत करतलो. सदां सर्वदां बाळता तसलें सिंहासन तुका दितलो. तुझी दया सर्वेस्परा सदांकाळ गायनांनी वाकंतलो. सांत पावलान रोमाकारांक बरयल्या पत्रांतले वाचप. जेसू क्रिस्ता विशान परगट कर हांवें तुमकां कळीत केल्ले सुवार्ते प्रमाणे जियोंक तुमकां तिरासन आनी बोल दितल्या देवाक जावंक महिमा. ससनीक काळांतावन गुपीत दवरली पूण ह्या काळार उगडापी जाल्ली मांडावळच ही सुवार्ता म्हणयेत. जुदेव न्हय आसल्यार सुवार्ते लोकान विदेवपणाचे म्हणजे बावार्थाचे वाटेक येवचे खातीर प्रावधानाच्या बरो मुखांत्र तांकां ती कळीत केली. एकल्या सर जाणांक देवाक जेजू क्रिस्ता उदेशी जावं महिमा ससनांच्या ससनाक आमेन. देवाचे उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. विरवया. सर्वेस्पराचे जय, सर्वेस्पराचे, सर्वेस्पराचे जय, सर्वेस्पराचे. आपले सौम्याची साकण तुझ्या उतराप्रमाणे मोचे थैसा. सर्वेस्पराचे जय, सर्वेस्पराचे, सर्वेस्पराचे जय, सर्वेस्पराचे. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसो. तुमची सभे आसो. साम लोकाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वार्ता. महिमा तुका ये सौम्या. 6व्या म्हयन्यांत देवान बडव्या गाब्रियलाक नाजरेत नांवाच्या गालिलेयाच्या एका शारांतले एके आंवकारी सरसे पाठयलो.
हिका दाविदाच्या घराण्याच्या झुजे नावाच्या एका दादल्या लागी करार जाल्ले. ते हांवकरचे नाव मोरी. बडवो भितरसन तिचे लागी म्हणालो, नामान देवाच्या कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुझे सांगता आसा. ही उतरां आयकून मोरी सगळीच शर्मेली आणि केंच्या जिन्साचो नामान जाव्येत म्हण आपणा इतल्या चिंतूंक पडली. तवळ बडव्यान तिका म्हळें, भिये नाका मोरये, देवान तुजेर आपली दया दाखयल्या. पळय तूं गर्भेस जावन एका पुता प्रसूत जाताली. ताका जेजू म्हणून तुवें नांव दी जाय. तो वर्त जातलो आनी माहोन्न तसो पूत म्हणून ताका आपयताले. ताच्या पुर्वाज बापा दाविदाचे राज्यस्थान सर्वस्प देव ताका दितालो आनी जाकोबाचे संततीचे सदांकाळ तो राजवट करतालो आनी ताच्या राजवटकायेक अंत्य आसचें ना. पूण मरी बड्या लागीं म्हणाली, हें घडचें कशें? हांव आजुनूय हांवकार. बडव्यान तिका जाप दिली, पवित्र आत्मा तुजेर येतालो आनी माहोन्ना ताची सकत तुजे सावळी घालतली. देखून तुजे जावन जल्माच्या भुरग्याक भाग्यवंत देवाचो पूत म्हणटले. आनी पळय तुजी संबंदीण एलिझाबेथ आपल्या म्हातारे प्रायर एका पुता गर्भेस जाल्या आनी वांसजी म्हण लेखलेलेक तिका होच 6वो म्हयनो. कित्याक देवाक असाध्य जावचें कसलेंच ना. तेदवा मरयेन म्हळें, पळय सर्वेस्पराची साकारन तुज्या उता प्रमाणे म्हजें थंय जावं. तितल्या बडवो तिचे चरसिलो बायसन गेलो. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आतांच तुमी आयकल्लें जावन आसा. बडव्यान मोरयेक भेटता आसतना कितें म्हळें? नामान देवाच्या कृपेन भरलेले. नामान देवाच्या कृपेन भरलेले म्हळ्यार देवा चित्त तूं जावन आसाय. आनी अशें म्हणटाना मोरी वय हांव देवाच्या कृपेन बरयल्लें म्हूण सांगा लागली की ना. ताच्या बदलाक मोरी घाबरली, शर्मेली. कित्याक मोरयेक कळीत जावना कसल्या जिन्साचो नामान म्हणून. आनी उपरांत बडवो म्हणा लागलो, तूं देवाची आवय जातली. ह्या वेळा संपूर्ण मोरी भियेली. कित्याक अहंकार ती जावन आसली. एक अहंकार कशें दिणें प्रसूत जावचें, ह्या भुरग्याची आवय जावचें म्हण तिका कळीत जावना. ह्या वेळार ती भियांत खांपली आनी तिका कळीत जावना हें कितें बडवो सांगता आनी हें कशें जावचें त्या खातीर ती भियेली. उपरांत बडव्यान सगळें तिका सांगलें. देवाच्या कृपेन सगळें साध्य जाता म्हणटा आसतना मोरी सगळें ओपन घेवंक लागली. मोरी ओपन घेतली मात न्ही. देवाच्या कृपेन तूं गर्भेस्त जातली म्हणटा आसतना ती ओपन घेतली लागली आनी म्हणा लागली, ताच्या शब्दा प्रमाणे म्हजें तें जावं. आनी असलें बरेंपण मरयेन घेता आसतना देवाचें वर्तेपण तिचे लागीं जालें. मात्र न्ही, देवानच तिचेर कृपा दाखयली. कृपेच्या बळांत ती गर्भेस जावन एका पुताक ती प्रसूत जाली. आनी हें सत आमकां कळीत आसा. हाचो उल्लेख कितें म्हळ्यार मोरी संपोवन तरान तिकाच देवाच्या कुशेक कालती माळून घालता आसतना देवान तिका नेमल्या त्या कार्याचें खरपारपण ती घेता आनी ती सगळ्या ते खालतीमान देवा मुखार दवरता. आज आमच्या जिवनांत ती योजना देवाची जावन आसात आनी ह्या योजनांत देवान कितें करचें जावन आसा तें सगळें ताचें. जायते फावटी आमी चिंता आमी चिंतल्या बरी जाय ना. आमी चिंतल्या बरी जावचें न्हय, देवान केल्ल्या बरी जावचें. ह्या देवाचें निर्मणे ताची योजना आमच्या मारिबात ती परगट जावची. त्या खातीर जायते फावटी आमची योजना निर्फळ जातात. ती आमी चिंतल्या बरी जाय म्हणल्याक देवान आमची योजना संपूर्ण हाडी जाय म्हण आमच्या मतींत आसा. त्या प्रमाणे आमी जियेता तर खंडीत जावन आमी आशिल्ले आमकां तो दितलो. क्रिस्ताण्याचो चवथो आयतार हो. ह्या चवथ्या आयतार आमकां संदेश कितें? आमीच देवाचें वर्तें मंदिरां जावच्याक. सांत पावल पयल्या कोरिंथीकांक बरयलें पत्र
तिसरो अध्याय 16व्या वळीन आमकां सांगता, तुम्ही जावन आसा देवाची मंदिरां, तुम्ही जावन आसा त्या पवित्र आत्म्याची बिडारां, आनी तुम्ही जावन आसा नितळ आनी पवित्र. तेंत पवित्रपण आमी सांबाळूंक आमचे थंय आमीच एक मंदिर जावंक आसा. आमीच जेजू क्रिस्ताक आमच्या कुडींत, आमच्या आत्म्यांत, आमच्या जिवांत वोवंक आसा. आनी थंय जावन आसलें मोरयेचे निर्बणे देवाच्या पुताक आपल्या गर्भांत, आपल्या कुशव्यान निणें ववयलें. आज म्हाका आनी तुका आपोवणें जावन आसा, त्यात जेजूक आमच्या कुडींत, आमच्या आत्म्यांत, आमच्या काळजांत, आमच्या जिवांत आमी वोवंक. आनी तेन्ना आमचें नताला बेस्त सार्थक जातालें. आनी तो जेजू आमच्या एकल्याच्या कुडींत, आमच्या सेस समरां, आमच्या घरांनी, आमच्या कुटुंबांनी केन्ना राज करता. तेन्ना त्या घरांत जावं दी, त्या जिवनांत जावं दी, त्या जिवितांत जावं दी, कितेंच उणेंपण आसचें ना. कित्याक जेजू आयिल्लो बरें करूंक, जिवीत दिवंक, आनी तो आमचे सांगत आसा जाल्यार खंडीत जावन उणें आसचें ना. जायत्या जाणांक आमकां आज एक पॅशन जालें, आमची कूड, आमचो जीव आमी विकरपाक गेल्ल्या बरी घालता. कित्याक म्हण म्हाकाच कळीत जायना. कित्याक हांवें जायते पटी म्हजे इतल्या चिंते आसा. इतली आपुरबायेची, मोगाची, त्याच देवाच्या सुरपाची सारक्याची कूड आमकां दिल्ली आसता, ती जावंक पाव जाय देवाचे वर्ते बिडार, देवाचें मंदिर. देवच आमचे थंय जियेत आसतना त्या कुडीचो दुरुपयोग आमी करूंक जायना. जायतीं जाणां आज आमी सेल घाल्ल्या बरी घालता, कोणाक पळोवंक, कोणाचे वायट क्रूर दिश्ट त्या कुडीचेर पळोवंक, आनी उपरांत जायते सत्यानाश ह्या कुडीचे आमी घर घेता. कित्याक आमची कूड नाका जाल्यार बरें आमी उक्ती दवरना. हेरांची वायट क्रूर दिश्ट त्या कुडी वयर पडटा आसतना क्रमेण जेवसार आमचे थंय काम करून सुरू करता. ताका आमी जायते फावटी रेतेरेन म्हणटा इवूल आय म्हूण. इवूल आय म्हळ्यार तसली नाका जाली वायट दुश्टकायची दिश्ट आमचे वयर पडची. मोरयेचे वयर पडिल्ली दिश्ट जावन आसा बडव्याची आनी बापाची. आमचे वयर पडची दिश्ट जावन आसा त्यात जेजूची, त्याच पवित्र आत्म्याची. आनी ती दिश्ट दाराबस्त मापान आमचे वयर पडोवंक आमी दिली जाल्यार आमचे वयर ताची नदर आसा तर आमी सदांच त्याच जेजूच्या वर्त्या मोगान बरयल्या तेन्ना जेजूस आमचे थंय जियेतलो. आनी तेन्ना आमचे थंय वर्त उल्हास आनी संतोष आसतलो. मोरी पयलें घाबरल्यार उपरांत धैर्यान ती भरली. धैर्यान बरोवन ती म्हणा लागली, आपले सोम्याची साकारन ताच्या शब्द प्रमाणे म्हजे थंय जावं. आनी आज आमी हर एकल्यानी आमच्या जिवनांत जेजू क्रिस्त म्हजो धनी, म्हजो रचणार, म्हजो सांबाळणार, म्हजो तो जावन आसा. आनी म्हज्या काळजान, म्हज्या मनान, म्हज्या जिवितान, म्हज्या जिवान, म्हज्या कुडीन, म्हज्या आत्म्यांत तोच राज करून दी म्हणून आमी ताका आव्हान दिलें, ताका पदवी दिली. उरलें खंयचीं कामां कोणाची जावचें ना. कित्याक देवाक असाध्य जाल्लें कितेंच ना. आमचें सगळें समर्पण जेजूक दिवया. जेजू सांगा ते एक जावया. ह्या नतलांच्या वेळार आमींत जेजूच्या सोडवणेचे हातेर जावया. आनी तेन्ना आमची काळजां, आमची मनां, आमची जीव आनी आमची कूड आनी आमचो आत्मो जेजूचेंच वर्तें बिडार जातलें. आमेन. सगळ्या मी बेरव्या मगाच्यान आनी एका निजा देवा थंय आमचो भावार्थ उसारव्या. सतमंता देवाक सर्वतरा बापा, सर्गांनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या जो पवित्रपणे गर्भे समलो आमकां मरेतावन सलमलो. पावस फिरता ताणें कस असले ताका कुर्सार चडलो. तो मेलो आनी ताका पिलो. तो मेल्ल्या मध्ये देवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्लो परतून जिवंत जालो. सर्गात चडलो. सपदरा देवाच्या उजव्या बसला. ते जिवांनी मेल्यांची मनसूब करूं येतालो. सतमंता पवित्र आत्म्या कथोलीक पयस सभे भक्तांचो एकतार फातकाचे भक्षणे कुडीचें जीवनपण सश्टाचें जिवीत. आमेन. मोगळ भाव भयणीनो, समी सदांच आमचे सांगत आसतना कितेंच देवाक असाध्य म्हणलें ना. आमी जें कितें वर्त्या भक्तीन मोगान सगळें आमच्या काळजान आनी आत्म्यान विसारता तें तो खंडीत जावन आमकां दितालो. त्यात बावरतान आनी बरोवशान आमची सर प्रार्थना आतां आमी सरस्वरा देवा मुखार उसारुया. बापा, तुझ्या पुताची पवित्र सभा सोलोन व्हरतेल्या पाप सेबा गवळी बापा, याजकांक आनी धर्मीक भाव भयणीक तुज्या स्पिरितान बळवंत कर. अशें तांणी तुज्या उतराद्वारे खरी शिकवण आनी आत्मीक खाण
फळादीकपणी तुज्या परजेक दिवच्याक तुजो आदार दी म्हूण मागता हांव. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या राजकीय मुखेल्यांनी सेवेच्या मनोभावान वावरूंक आनी गरजेवंताच्या दुबळ्या लोकांच्या गरजांक सदांच पावोवंक तांकां तुज्या कृपेन बर म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. समेस्त पिडेस्त भाव भयणीक बरी भलायकी मोतीक शांत समाधान लाभय. तांणी सोंसणीकायेन तांचे कश्ट सोसून व्हरूंक कृपा दी म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. फिरगजेंत आनी वाड्यांनी सेवा भेटोवच्या सांद्यांनी उदार मनान दिवची सेवा मानून घे. तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी तांचो वावर सुफळ कर म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. येवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी एकठांय जाल्ल्या आम्हा सर्वांनी आमच्या जिणेंत तुज्या उतरां पयलो जागो दिवन जियोंक आनी येवकारिस्ताचो मोग उतरान करणेन दाखोवंक फावो कर म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. सर आमची प्रार्थना मध्ये देवा म्हाका दवरता आसतना प्रत्येक तरान सोनल ताचे जल्मदिवस आचरण करनासता ताचे खातीर आमी मागया बरें भलायकी ताका दिवच्याक आनी हांगा जमल्यार तुमकां सर्वांकी जाय जावचे सर समाधान शांती उल्हास आनी संतोष तुमच्या हर एका वावरांत देवाचो साकार तुमच्या बंदाडेंत संपूर्ण तरान सुटका कसलेय त्रास आसा तर कसलेय जायते बिझनेसान जावं दी कामान जावं दी हेर थंय आडकळी पडल्यात तर ते सगळे आडकळी काडूंक जेजू लागीं आमी मागता आसतना वर्त्या भलायकेन आमकां सांबाळ सदांच ह्या भुरग्यांक राख तुज्या वर्त्या गोपान तांकां घे सो चियताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्या तुका दिवंकी ते हांव सावकाणीक मोची हातां बोटां सरून तुका हाडून येता हांव कोणो दाका सरून देणे तुज्या मोगाची मोचे हे जीवन केला ते पावन मोविता मारुत्रान तुझ्या मोचे हे जीवन केलाय ते पावन मोविता मारुत्रान तुझ्या मागा सामेटून दिता स्वारीक तुझे सेवे सोम्या आसाव लागता सोम्या तुका दिवंकी ते हांव सावकाणीक मोची हातां बोटां सरून तुका हाडून येता हांव कोणो दाका सरून देवी तुज्या मोगाची हाता वावरावर कर तूं तो सोफर दैवीक दयाळ हातान तुज्या हाता वावरावर कर तूं तो सोफर दैवीक दयाळ हातान तुज्या मागा सोपून दिता जीवन तुझे सेवेन भेटोवंक हांव आशेता सोम्या तुका दिवंकी ते हांव सावकाणीक मोची हातां बोटां सरून तुका हाडून येता कोणो दाका सरून देणी तुज्या मोगाची. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पद्दता देवा बापा मानता तसलें जा म्हणो मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्या पवित्रेच्या देवाक सर्वेस्पोर्त मानून घेव. सर्वेस्परा आमच्या बापा तुज्या पवित्र आत्म्यान बघेवन हांव कार्मेलीचे कोस पाळ केली
तुझ्या वेदीचेर आमी दवरल्यान ती देणी त्या आत्म्यारे पवित्र कर म्हण आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे. आमेन. सर्वेस्प तुमचे सवे आसो. तुमचे समेय आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबत्ता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक देन वासोया. वर्षे आमी करूंक फागो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद आणि ससनाच्या देवा सर काळे आणि चतय आमी तुका देन वासोंक फावो. हो कायदो नेतीचो आणि आमच्या फायद्याचो. ता तुज्या नान शब्दारे तुवें सगळे रस्ते आसतना मनशाकुळाच्या उदारगते खातीर तुज्या एकल्या पुत्या संवसारात धाडलेलोय. ताच्या येण्याद्वारे नवें जिवीत आमकां लाभलें. ताच्या कश्टा मरणाने पुन्हा जीवनपणे नवें जिवीत आमकां दिलें. त्या संदाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आणि सर्गींचो सदाळबार निरंतर गायतात तुझे मोखार. सर्वेस्पर सर्ग आणि संसार भरला तुझ्या वैभवान. कोण सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय जय. बापा करस तू पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रात्म्यात धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत. आपल्याच कुशेन कश्ट मरण सुसंवेच्या आदी ताणें आपल्या पवित्रतांनी उंडो घेतलो. तुका आदीन वचून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी गायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाता ताणें खास घेतली. तुका नव्यान दिन वचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें ही तुमी समेस घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सश्टें कराचे रगत. पातकांच्या बक्षांनी मेळच्या तुमच्या पसत आनी समेस्त मनशा पसत ते वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. What does a good purgatoria? Sumi Jesu melo Jesu jiwan sala Jesu novyan idolo Jesu novyan idolo. बापा जेच्या मरणासणे पुन्हा जीवनपणास आम्ही भक्तीपणे उगडास काढता आणि व जिवित सोंडा आणि सडोंचे काल सुख समर्पिता. तुझे मुखार येऊंक आणि तुझी सेवा करू आमकां फाव केले देखून आम्ही तुका दिन वाचता आणि जेची कूड आणि रगत सेतला आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझ्या पयस सभेचो उगडास काड. फ्रांसीस आमच्या बगेन बापा, पेद्रू पावल आमच्या कुळी बापा, सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा जीवनपणाचो बरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबनीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगती मेल्या समेस्तांक तुज्या परजळीत मुखामळ पळोवंक पाव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अवकार मेरे देवाची माये सांगती बगेन दोंदूत आनी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर अस्सीच्या सम फ्रांसिसा बरोबर संपाद्र पियो आणि समांतोनी बरोबर सष्टाच्या सुखान आमकां वांटो दी.
तांचे सांगाता तुजी महिमा गाव आमकां पावक जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. संतोषाची आणि उल्हासाची जिणी जियोंक एकामेका सांगाता सडवण्याची कामां करूंक जाय जाल्यार बरें प्रार्थन जेजून आमकां शिकयलां ते प्रार्थन भक्तीन सांगाता आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजे कशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळण्या पडो देव नाका पूण वायटांतले आमकां निवाळ सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवाळ दया करून ह्या जिवितांत सवस्का आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सडवंदार जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोचशा रक्तले आमकां तुज्या उदार काकूळ सर पात काडले सुटय आनी सर आकारांतले वाटय सम्या जेजू क्रिस्ता तूं तुज्या दमदतामुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पयस सभेच्या बावडताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे बरोबर तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुमची येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक समेजीची शांती समाधान आनी मायमोग सदांच तुमचे सवे आसो उल्हासाचे आनी मोगाचे संकेत जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढले आमची कागोद देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढले आमची कागोद देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी आमकां शांती दी. मोगाच्या बाबडीन आनी मोगाळ भुरग्यानो पळया आमचो जेजू सडवंदार सदांच आमच्या खालसांनी आनी जिवनांत बिडारकन जियोचो होस हाच्या जेवणाक आपयलेल्या आमी सर सुभागी सम्या तूं म्हजे भितर म्हाका पावना पूण तुजे कसुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. कोणासाय मोझ्या कळसाधारा भितरे आशेता मोगान तुझ्या मोजे काळीस बरो सोम्या तुला येता ये जेसू मोजे Yeah.
तुझी हाडून ये जेसू पोचेत ये कृपा देरी घेऊन ये फावो ना म्हाका तरी सोमया येताय काळजान मोच्या रावता काकून मोची तुझे भरपूर होतो म्हाका तो सांभाळता ये जेसू मुझे दये शांती तुझी हाडून ये जेसू मुझे दये कृपा देणी घेऊन ये जेसू मुझे दये शांती तुझी हाडून ये जेसू मुझे दये कृपा देणी घेऊन कळसांग मुच्या समसलय राजव सस्ती जीविताचे जीवन मोचे सगळे सुफळ करून लाभोय सुख सर्गेचे ए जेसू मुझे दये शांती तुझी हाडून जेसू मुझे दये कृपा देणी घेऊन जेसू मुझे दये शांती तुझी हाडून जेसू मुझे दये कृपा देणी घेऊन तुझे सोवे वेची येऊचे आकोण आनंदाचे भोळव्या संगीत तुझ्या मोगान गायता येथे संतोषाचे जेसू मुझे दये शांती तुझी हाडून जेसू मुझे दये कृपा देणी घेऊन जेसू मुझे दये शांती तुझी हाडून जेसू मुझे दये कृपा देणी घेऊन पळय एक अहंकार गर्भेस्त जाल्या आणि वेगीनच एका पुता ती जल्म दिताली आणि आमच्या मध्ये देव हे नाव ताका दिताली प्रार्थया सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा ह्या तुझ्या जेवणान वांटो घेवन तुझ्या सुखान सश्ट आमकां वांटो मेळटलो म्हूण आमी बरवशान भरल्या आमच्या सडवंदारचे जल्माचे परब जितले लागी लागी पावता तितले व्हड व्हड जावं आमची भक्ती आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे असो सर पदवेदा देव
बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. क्रिस्ताक आमच्या खलसान मनान आणि आमच्या जिवान सदांच बन घेवंक वसोन्यांत क्रिस्ता शांतीन आणि मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. सर्वेस्वर आमच्या बापा सवत आशीर्वाद ह्या उंड्याचेर ताणें घालून दी. संपंदरान ताची दैवीक काकूत हर एका भुरग्यांत ती वळोवन दी. दीस वेता वेता आमचे ते आसले सर कश्टान वरां उणी जावं दी. पिडा शिडेन जावन तो आमकां राखून दी. नव्या जिवितांत व्हरत्या मोगान त्या सर्वंदाराक आमच्या कळसा मनान स्विकार करूंक जाय जाल्यार हें बरें उंड्याचें काण आमकां पावत जावं दी. आनी ह्या उंड्याचेर देवाची विस्तार आशिर्वादांत वचून दी. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. उल्हास पाव इस्रायेली आपले येतात सोमी. उल्हास पाव इस्रायेली आपले येतात सोमी. इस्रायेलीच्या गोड्या ऐकतो आमचे मागणे. तूर्त करून ये काढू आमचे पातकावचे. उल्हास पाव इस्रायेली आपले येतात सोमी. उल्हास पाव इस्रायेली आपले येतात सोमी. मोगाय पुता सोवे अंकार मर्या शिवाते आमकां. भाग्यवान ख्रिस्ताचे कृपेन निवारण आमच्या देवा आमच्या दुस्मनातले बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.